संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानान कालत्या काळजान कुटमा शिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता भूत तुझे ऐको काशेता जिन येते फारच्या कुटमा माता जीविताच्या ओंड्या कत्रेता ससनी जीविते म्हण परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानान कालत्या काळजान कुटमा शिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता मोगान भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता सांजूदता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या ह्या सक्कड भक्तीपणाक हांव तुमकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात अर्गां जावन हें बलिदान भेटयतात मेल्विन डिमेर्लो मूडबेळ्ळे डेनविल मेंडोन्सा पेरंपल्ली क्लियोन डिमेर्लो मूडबेळ्ळे मेघना मनोज नजरेत कोटेश्वर आयरिन रेबेलो किरेम नेल्सन जसिंता मेंडोन्स आनी कुटाम नक्रे लुईजा क्वाड्रस पांबूर अलिस्टर शालेट फेरावो पेरमन्नूर विजय अराण्ण मूडबेळ्ळे ॲग्निस कुटिन्नो जल्म दिसा संदर्भी पवित्र कलजवाडो झीटा मेंडोन्स आनी कुटाम उद्यावर स्टॅनी लिल्ली क्रास्ता 7व्या वर्साच्या लग्नाचो वार्षिकोत्सव संदर्भी कुळूर दुल्सिन डिसोजा किरेम जॉन फर्नांडीस लानपुलवाडो जेनी जॉयन डिसोजा किन्युगळी रॉयस्टन डिसोजा सुरतगाल स्टीफन डिसोजा सुरतगाल प्रत्येक तेसां बसोन मीस पेटयता नेल्सन डिसिल्वा अबुधाबी जॉन पायस डिसोजा आनी कुटाम बोंदेल रेनी अल्विया रोड्रिगस फर्नांडीस मिलाग्रेस तेजे कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या बसोत हे मिसाचें बलिदान कुटुंबाचें भेटयता ह्या सर ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी जे कितें घेवन आज ह्या पवित्र थळाक आयल्यान सुमयाच्या पांयान आमी समर्पण करया सांजूदता देव मारिपास सुमयेची मजत आमी मागून घेवया आनी त्या मारिपात बरेपण आत्मीक बरेपण ह्या पवित्र थळार आयचे दीस आमी जोडूंक प्रयत्न करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमीन आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो क्रिस्ताती म्हज्या मोगाल भवनो आनी भयण्यानो आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी अरियेकली पैनारी जावन आसा आमचें जिवीत सर्गीच्या घरा कशी पैन जावन आसा ह्या संवसारांत कितले दीस आमकां कोणायक कळीत ना आमी पैनारी आमी पैन करून मुखार वेता पूण बरोवसो देवाचेर एकल्याचेर मात्र ताचेर मात्र आमचो विश्वास आनी बरोवसो केन्नाय निर्फळ जायना जे आमी देवाचेर बरोवसता विश्वास दवरता आनी त्या बरोवशान फुडें वेता देव आमची वाट व्हरून वेता देव आमकां शेवटाक पावयता आनी ह्या पैनार आमकां कितें गरज आसा सगळें तो दिता त्या देखून तो देव मनीस जाल्लो मनशा सांगात जियेलो आनी मनशांक कितें गरज आसा ताका तें समजलें हर एका मनशाच्या कश्टा दुखान पावलो आनी आज तसो देव आमचे सांगात आसा आमी मागतना आयकता मागिल्लें दिता आनी आमचे संवसारी पैन शाबीतरान मुखार व्हरूंक आमकां आदार दिता तर आमचो बरोवसो त्या सुमयाचेर आमी दवरया आमचो बरोवसो आमी घट करया त्या बरोवशान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया मोगाचे न्हू आज ह्या पवित्र थळार आमी कॅन्सर पिडेस्तां खातीर मागता आज आंतरराष्ट्रीय कॅन्सर पिडेस्तांचो दीस आज कॅन्सर पिडेस्तां खातीर मागतात मात्र न्ही ह्या पिडे विरोध जागृती दितात ह्या पिडेंत सुडका लाभच्या खातीर मागतात आनी ह्या पिडा येनातल्या बरी कितें करये त्या विशयान ती चिंताप आज आख्या संवसारार आटयतना आमकां हर एकल्याक ह्या पिडेंतावन सुडका दी
ह्या पिढेक वळख जायनासतना सांबाळ म्हूण सोमया कडेन आमी मागता आसतना ह्या पिढेक वळख जावन कश्टांनी आसात आमची भाव भयणी तांचे खातीर आज आमी विशेश तरान मागया जी आमच्या कुटुंबांत आसात जी कोणी आंगसर आसात जे कोणी कॅन्सर पिडेस्तांनी तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांकां हर एक लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोमयाच्या पांयांत आमी हाडया सोमयाची गूण करची सकत तांच्या कुडींत वाळोवन दी भलायकी बरेपण तांकां लाभोवन दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया तरी हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया आमचें उणेपण पाताक आमी वळखून घेवया देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसांनी आमी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरोन सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरोन वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध त्या पासून बगेन सदांच हांव कामरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावों सोमया काकूत कर सोमया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमया काकूत कर सोमया काकूत प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा दर मुदत सांजोदता देवरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या पृथ्वीर तुजे पवित्र सभा वाडत वचून धी आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो तर आमचेच विशयेंत कितें म्हणचें एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकाचें वजन आमी कान उडया आमकां रेवड घाल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धांवंक धरलेली वाट थिरासानेन धांवया आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसया तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचे मोरान मरोवंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला खोट्या मनशांतावन कितें सक्कट ताका सोसूंक पडलें हे विशयेन तुमी चिंतून पळया देखून तुमी धैर्य उणें कर तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय पूण तुमचे रगत वळटा पर्यंत झुजोवंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना देवाचे उतर हें देवाचे उपकार सर्वेस पोरा सोता ती आकाना वाढतेली सर्वेस पोरा सोता ती आकाना वाढतेली तुझी स्तुती करतेल्या हुजीर तुझ्या आंगोण्या पाळतलो गरिबां जेवण खावन दादोशी जातेली सर्वेस्पराक सोदतात ती ताका नावाडतेली तांची काळजां शांतीन जियो
सदांकाळ सर्वेस्परा स्वता ती ताका नावाळतेली सगळे पृथ्वीचो लोक जागो जावन ताचेशी परततलो हेर राष्ट्रां मदलीं जनांगां ताच्या पांयां पडटलीं वय संवसारांतले व्हड मनीस ताका पांयां पडटले जीव वांटोवंक तांकां नासता पोंडा लागीं जाल्ले ताका मान बागायतेले सर्वेस्परा स्वता ती ताका नावाळतेली सर्वेस्परा स्वता ती ताका नावाळतेली हालेलुया 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 क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का बर्माने जेजो क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू परत्यान माचव्या सोडून सरोवराच्या पेलेतडी उतरतल्या वेळार ओडेक लोकां समोर ताच्या भोवान एकठांय जालो तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयांक पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो म्हजी धूव मोरणाच्या तनीर पावल्या तूं येवन तिचेर हात दवर तशें ती बरी जातली आनी वाचतली जेजू ताचे सांगात बाईसन गेलो लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अडसयतलो 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाचे पिडेन कस्तातली एक स्त्री आसली सबार वैजांच्या हातान पडून ती कस्ताल्ली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदाक करशिल्लें तरी कांयपुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतली तिणें जेजू विशयान आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें तक्षणच तिच्या रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें तेन्ना जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो सिसांनी जाप दिवन म्हळें लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक एने तेणें पळयतलो तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयां सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांग लागली तवल जेजू तिका म्हणालो दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं तो अशें उलोवन आसतनाच सिनेगोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांव जन येवन सांगी लागलें तुजे दुवेन प्राण केलो आनी मेस्त्रीक दोसचें कित्याक पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें तूं कांय भियेनाका तुवें सत म्हणल्यार मात्र सई उपरांत पेद्रो जाकोब आनी जुवांव आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणायकी आपणा सांगता येवंक ताणें सोडलें ना ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसर येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें तो घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो कित्याक ही गडबडी आनी हे रडणें चली मोरोंक ना ती न्हिदल्या हें आयकून ते ताका हांसोंक लागले पूण ताणें तांकां सगळ्यांक भायर केली
उपरांत सलयेच्या आवय बापायक आनी आपणा सांगाता आयिल्ल्यांक घेवन सलयेक न्हीद आयिल्ले कडेन तो भितर गेलो. सलयेचो आदन तिका तो म्हणालो, थलिता कुम, तशें म्हळ्यार सलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती सली उठली आनी सोलोंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोवसड विस्मेज जालीं. पूण कोणाकच ही गबार कळयनाय म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत सलयेक खावंक दी जाय म्हूण ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्त. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान बाबानो आनी भयण्यानो, 1-2 दीस आदीं एक स्त्री म्हाका फोन करूंक लागली. फादर तुमी फ्री आसात गी, म्हाका मेळोंक जाय, म्हाका लागीं तुमचे लागीं उलोवंक जाय, तुमी म्हजेर मागाक जाय, म्हजे कडेन म्हजे खातीर मागात जाय, म्हजे वयर हात दवरून मागात जाय म्हणाली. आनी हांव आज सकाळ टायम विचारलें, फाल्यां सकाळीं 8 वरार येता म्हणाली. फाल्यां सकाळीं 8 वरार येता म्हणाली. आनी काल सकाळीं 8 वरार ती आयिल्ली. आनी तिका पळयतना इल्लीशी कंगाल जाल्ल्या बरी, देदेस्पो जाल्ल्या बरी, निराशी जाल्ल्या बरी म्हाका भोगलें. आनी तेजे उपरांत हांव बसून तिजे कडेन उलयलो, कितें समस्या, कितें कश्ट. आनी तिणें तिच्या पुता विशयान, धुवे विशयान, आवय विशयान, कुटुंबा विशयान आसले जायते समस्या, जायते कश्ट म्हजे लागीं वांटून घेतले, म्हाका सांगलें. तेजे उपरांत आपणाच्या तकलेचेर हात दवरून मागोवंक सांगलें. हांवें तिच्या तकलेचेर हात दवरून मागणें केलें. तिजे खातीर हांवें मागलें मोगाचें. पूण तिका पळयतना तोंडाचेर निराशा, बेजाराई, दूख आसा तें दिसतलें. आनी इतल्या पयस जावन ती हांगासर तितल्या सकाळीं फुडें आयिल्ल्या जाल्यार म्हाका भोगलें देवाचेर तिका बरो वसो आसा. जर तर ह्या पवित्र थळार बरेंपण मेळना, बरेंपण जायना, देव मागलें दिना म्हणून तिच्या काळजांत आसलें जाल्यार तितल्या सकाळीं उठून ती येतिना तरली. पयन करना आयिल्ली, आदल्या दिसाई न्हीद समज जावना. आनी जाल्यार ते सकाळीं फुडें येवन ह्या पवित्र थळाक घेवन मागा जाय, देवाक हांवें म्हजें कश्ट दूख सांगा जाय, म्हजेर तकलेर हात दवरून मागा जाय म्हळ्यार त्या आशेन आयिल्ल्या जाल्यार म्हाका भोगलें तिचे थंय आसचो तो बरोवसो, तिचे थंय आसचो तो बरोवसो, तिचे थंय आसची ती पातये न्ही भावार्थ आनी खंडीत देव निरपळ करिना म्हणलें तें म्हाका भोगलें मोगाचें न्हू. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जुबलेवाचें वर आसा आमकां. आनी हांगासर मुखार आमी पळयता बरोवशाची यात्रिका तो विशय ह्या वर्सा नियाळ करची. आनी त्या देखून आमी अरियेकली ह्या संवसारांत पैनारी हांवें सांगलें. आनी ह्या पैनाचेर बरोवसो एकल्याचेरच आमी पळयता दर्यांत एक थारो पैन करनी येता आसतना ते मुखार पळयता, मुखार वेता. आनी मुखार वेताना खंयसर द्वीपस्तंभ वा हात खांबो खंयसर आसा, आपणे खंय वसोंक आसा थंय पळोवन ते मुखार वेता. आमचो हात खांबो जेजू जावन आसा, ताचेर आमचो बरोवसो, ताचेर आमी पळोवन, ताचेर आमी बरोवसो दवरून आमी मुखार वेचें. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हें आमचें अरियेकल्याचें जिवीत जावन आसा. आमचे लागीं कितली आस्त बदीक आसूं दी, कितलेय पयशे आसूं दी, कितलेय भांगर शिंगार आसूं दी, मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचो बरोवसो देवाचेर, आमची पातयेनी देवाचेर, आमचो विश्वास देवाचेर, ताचेर पातयेवन आमी हरियेकल्यांनी मुखार वेचें, आमचे पैन आमी मुखार वेचें मोगाचें न्हू. बरोवसो म्हळ्यार कितें? बरोवसो म्हळ्यार कितें? बरोवसो म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत खंयची संगत म्हाका जाय म्हणल्यार त्या विशयाचेर आशा वा एक्सपेक्टेशन दवरचें आनी मेळटा म्हणल्यार पातयेवचें, मेळटा म्हणल्यार पातयेवचें, तो जावन आसा बरोवसो मोगाचें न्हू. इसाया प्रवादी अध्याय 49 वाक्य 23 म्हणटा, म्हजेर बरोवसतात ती निराशे जावचे नात म्हण तूं जाणा जातली. म्हजेर बरोवसतात ती निराशी जावची नात म्हण तूं जाणा जातली. तारी करून बरोवसो कोणायचेर न्ही, बरोवसो देवाचेर. आनी तशेंच पोरण्या सोल्ल्यांत मुन्यो बूक आसा अध्याय 23 वाक्य 18 म्हणटा, खरेंच एक फुडार आसा आनी तुजो बरोवसो निरार्थक जावचो ना. एक फुडार आसा आनी तुजो बरोवसो त्या फुडाराचेर निरार्थक जावचो ना, वा तुवें आशिल्लें मेळनासतना रावचें ना म्हणलें हो पुस्तकी म्हणटा मोगाचें. आयच्या वांचलाचेर आमी नदर घालया. 2 गणित आसात, हांवें कदाळाय म्हणचें, आमी थोडे बडी खुशालाक उलयतना म्हणटा नाटकां दवलाय नाटकां म्हणून, एका 8च्या भितर आनी एक 8 म्हणून. आयच्या गणितांत
नाटक दवलाई नाटका म्हणी येते एका लेखान जेजू बाई सरलो जायराच्या घरा सिनेगोगाचो अधिकारी व्हडलो मनीस येदो व्हडलो मनीस अधिकार आसलो पयशे आस्त बरीक सकड आसले जायती ग्रेस्त काय आसलो आपणा वरवीं कितेंच करूंक जायना आपणा वरवीं आपणाचे दुयेसो जीव वाचोंक साध्य ना म्हणलो समजल्लो तो जेजू थंयसर येता आतां जेजूचेर येचे जाल्यार ताचे वरवीं साध्य आसा म्हणलो बरोवो स्वताचेर आसलो नाजाल्यार खंडीत येदो व्हडलो अधिकारार आसलो मनीस जेजू जशी येतो ना कित्याक जेजू एक सादो मनीस त्या वेळार जावं बरो देव आसो पूत देव आसो तो भाग्यवंत देव पूण हें चडीत कळीत नासलें पूण तो लोकां सांगात आसलो देवाचो पूत आनी त्या बरोवशान तो येता येदो व्हडलो मनीस जेजूसाची येता आपणाच्या दुवे खातीर मागचे खातीर आनी तो जेजू लागीं येवन तो आपणाची धूव मोरनाच्या तनेर आसा तूं येवन तिचेर हात दवर तशें ती बरी जातली आनी वांचतली म्हणटा तो येवन वांचतली म्हणटा आतां ताचो बरोवसो निरार्थाक जावना ताचो बरोवसो निरपळ जावना कित्याक जेजू एक शब्द उलयना जेजू तक्षण बाई सरलो गेलो ताच्या फाटल्यान जेजू बाई सरलो गेलो एकूय शब्द सांगना तक्षण तो बरोवसो दवरून आयिल्लो पयलो बरोवसो सार्थक जाल्लो हांगा खंय जेजू तक्षण बाईसर गेलो एक शब्द उलयनासतना पयलो बरोवसो ताचो सार्थक जालो मोगाच्या बरोवसो दवरून आयिल्लो आनी बरोवसो निरार्थक जावना जेजू तक्षण बाईसन ताचे सांगाता गेलो मोगाच्यान हें गणिताची सुरवात आतां आनी एक गणित 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टाल्ली ती स्त्री आतां आमी 10-12 वर्सां जावन कश्टाल्ली पिडेन आसली कोणी हांगासर आसा जाल्यार आमी गेल्लो तो पयसो वखदाक आमी कश्टाल्ली ती रीत आमी पळोवन खंगाल देदस्पद जाता खंडीत आतां ती स्त्री खंडीत एका लेखान देदस्पद जाल्ली कांगाल जाल्ली 12 वर्सांनी इतले पयशे आनी पवित्र पुस्तकाचें हाचें वाचप तुमी आयकल्ल्यान जाल्यार कितें म्हणटा साबार वैजांच्या हातांत पडून ती कश्टाल्ली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदांक करशिल्लें तरी कांय पुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सड करून घेतली कांय बरेपण तिका जावं नासलें पिडा सडत जाल्ली शिवाय उणें जावं नासलें आनी असली स्त्री जेजू येता म्हूण समजाल्ली त्या लोकांच्या जम्यांत मुखार येता कित्याक ताचेर बरोवस आसलो हो कांय पुणी म्हाका करूंक साकात भलायकी दिवंक साकात म्हणून ती समजल्ली कितें म्हणटा आपणा इतल्याक फकत ताचें आंग वस्तर आपणेन जाल्यार हांव बरी जातलीं फकत ताचें आंग वस्तर आपणेन जाल्यार हांव बरी जातलीं आनी तक्षण ती बरी जाली तक्षण ती बरी जाली पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तक्षणच तिच्या रक्ताची जर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें बरोवशान ती आयली बरोवशान तिणें आपडलें आनी तक्षण तिणें बरोवसलेलें तिका मेळ्ळें तक्षण ताच्या उपरांत जेजू फाटीं गवलो कोणें म्हाका आपडलें म्हजे तावन गूण करचे सकत भायर गेली तें मागीर पूण तक्षण ती बरोवशान आपडलें आनी तिका तक्षण तिच्या जिवितांत लाभलें तिची जर रक्ताची रावली सुकली भलायकी तिचे थंय भोगली मोगाचें न्हू तिचे थंय भरली आनी दुसरें आमी पळयता जेजू जायराच्या घरा गेलो आनी मोरनाची खबर पावली धूव मेला आनी मिस्त्री खाल्या दोशें जाल्यार जेजू गण्णे करिना येता ताणें एकच उतार म्हणलें जायराक तुवें सत मानल्यार बरो तुवें बरोवसल्यार बरो तुवें पातयल्यार बरो तुवें मागलें तुका मेळटलें आनी जायर बरोवसलो ताजे उपरांत तोय कांय उलोवना जेजू घरा गेलो चलयेक तलिता कुम चलये ऊठ म्हणालो आनी उठली ती मोगाळ भवन आनी भयणीनो बरोवसो निरफळ जायना बरोवसो निरार्थाक जायना जर तर आमी इतलीं जाणां हांगासर आसाव हर एका मागण्या सुवातेक पवित्र थळांक येता जाल्यार मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचे थंय हर एकल्या थंय बरोवसो आसा वी आर द पीपल ऑफ होप बरोवसो आसा त्या बरोवशान आमी येता मोगाच्यान पूण एक आमी उडास दवरचें आमचे थंय सोंसणीकाय आसाची सोंसणीकाय आसाची इल्लीशी सोंसणीकाय आमची आसा जाल्यार आमचो बरोवसो निरपळ जायना मोगाच्यान आतां ती 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टाल्ली खंडीत तिचे थंय सोंसणीकाय आसली नाजाल्यार कितें जीव घात करते आनी कितें करन जिवीत वगडायते पूण ना
हांव बरी जातली म्हणली ती फातयेनी बरोवस आसतना तिचे ते इल्लीशी सोंसणी काय आसली त्या देखून आज न्ही फाल्यां न्ही परवां न्ही ताच्या बरोवा म्हणली ती सोंसणी काय ती मुखार गेल्ली आनी तिच्या सोंसणी कायक बरोवश्याक फळ मेळ्ळो आनी तिची पिडा शिडा गूण जाली भलायकी तिका मेळ्ळी मोगाचें न्हू जाहीर आनी सोंसणी कायन जेजूक आयकलें कांय उलोवना ताची सोंसणी कायक ताच्या बरोवस्याक फळ मेळ्ळो मोगाल भवन आनी भयणीनो हेजे पयले वाचाप हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें एक वाक्य तुमी चीत दिवन आयकलें जाल्यार त्या वाचपांत कितें आसा आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसोवया तसो आमचो भवार्थसो आरंभ आनी शेवट आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसोवया तसो आमचो भवार्थसो आरंभ आनी शेवट मोगाळ भवन आनी भयणीनो सांजूद ता देवाक समर्पण केल्लें हें पूर्ण शेत आज आपण करची सांजूदान न्ही पूण सांजूदाच्या विनवणेन जेजून करचें कित्याक आमकां एक मध्यस्थ घर जाता देवा कडेन सोम्याक लागीं येवंक आनी सांजूद ता देव जेजूचो आपोस्तल जेजूचो कुटुंबाचो आनी ताच्या विनवणी चडीत पावरफूल आमी म्हणटा चड सक्तेवंत आनी त्या देखून ह्या पवित्र थळार जायतीं आजापां अद्भुतां घडटात बरोवश्यान मागिल्लें ह्या पवित्र थळार मेळटा आनी ह्या पवित्र थळाक आमी जायतीं जाणां येता कित्याक ताची मजत मागोंक कोणाची सांजूदाच्या मजते मुखार सोम्या कडेन मागोंक सोम्याक लागीं येवंक आनी सांजूद आमचे खातीर विनंती करता म्हणल्यार त्या बरोवश्यान आमी हांगासर येता आनी जूद खरोच आमचे खातीर विनंती करता आमकां मागोवन धाडटा तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ करतना हेच्या पयल्या वाचपान सांगल्या प्रमाणे हें सत आमी वळखून घेवया आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसोवया तसो आमच्या भवार्थसो आरंभ आनी शेवट ताचेर आमी पातयेनी दवरया ताचेर आमी विश्वास दवरया पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो हें सत जावन आसा त्या देखून आज विविध पवित्र थळांनी विविध मागण्याच्या मनशां मारिपात आजापां अद्भुतां घडटात जाल्यार कित्याक देव अजुनी जीव आसा अजुनी देव काम करता वावुरता अजुनी देव बरें करचें मिसांव ह्या संवसारांत मुंद आसून आसा तर ह्या भवार्थान बरोवश्यान आमी मुखार या मोगाचें न्हू हर एका घडये हर एका दिसा ताका पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवया मागणें सदांच आमच्या जिविताचे हातेर जावं दी तेच आमच्या बळादीक हातेर जावं दी मोगाचें न्हू कुटुंबाचें मागणें सदांच आमचें तें आसूं दी आनी त्या मरिपात आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत अद्भुतां असरी आमी अनुभव करया आनी प्रत्येक जावन इल्लीची सोंसणीकाय आमचें तें आसूं दी कश्ट आसात पिडा शिडा आसा समस्या आसा हर एकल्याक आसा पूण इल्लेशें सोम्या खातीर सोंसणीकायेन आमी सोंसया फुडें सरया मोगाचें न्हू आनी आमची सोंसणीकाय निर्फळ जावची ना तसो प्रतिफळ आमकां मेळटलो तर तसो सोमी ह्या येवकरिस्तीक बलिदाना वेळार आमकां भेटता आमचे लागीं उलयता आमकां हर एकल्याक आपडटा हांवें कदाळें म्हणचें मिसाच्या बलिदाना तितलें श्रेश्ठ बलिदान दुसरें ना ह्या मिसा वेळार घडच्या तितलीं अजापां अद्भुतां वा सक्रामेंता मुखार घडच्या अजापां खंय दुसऱ्या कडेन घडनात मोगाचें हें सत त्या देखून भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटेली जावया प्रत्येक जावन तो याजाक काल्स आनी ताट तो उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलच्या खातीर वयर उबारतना आज मिसाच्या बलिदाना वेळार आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट आमची दूख आमची बेजाराय आमची समस्या आमची मागणी आमची तेसावां प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेस्तांक त्या घडी आमी उबारया आमी मागया त्या काल्सींत आमकां आनी तांकां घालया त्या ताटांत जेजूच्या कुडी सांगात आमकां घालया आमी मागया आमचे जिवितांत असर्या अद्भुतां घडोवन दी बरेपण जावं दी आमचो बरोवसो निर्फळ जायनासतना आमच्या बरोवसाचो प्रतिफळ आमकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागया आमीन घेवुंडो सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी घेवुंडो सोम्या
घेवा. म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या आनी आख्या पयशे पित्या देवा सरस्पर म्हणून घे. प्रातुया सर्वेस्परा घेवन धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगडोवन संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी आपले रगत वारयलें. तेस सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल दे. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर वांदय जेजो क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणान जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धरून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मारां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच बरी जवान जाताच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान.
Bavart sogun pergatoyan. Somya Jesu तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही यात्रेता. बापा जेजूच्या मोनासो आणि पुन्हा जीवन बनसो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिविता सोडून आणि सोडून जे काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवंतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जिवानपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाचे माय सांगाता बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन दमदतान सांजूदतात देव आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजू अमृता बराबर ससनेच्या सुखान आमकां वांटो दे. अन्न सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी हर एकली बापाची खुशी बापाची भुरगीं बापाची खुशी करूंक आसा तर बापाच्या खुशये प्रमाणे आमी जियोंक करपा मागून बापाक उलो मारया. सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दे. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुनी सर पातकांतले सुटय आनी सर आकदांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिरेंतलें आनी सतरच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. कित्यार स्वर्गे पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता मळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थेचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां आनी आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्यांक शांती समाधान दी, संतोष दी आनी सदांच तुज्या एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुम्याची शांती एकामेकांक वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात वो जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करताची आमच्या भावार्थी जिविताचो आरंभ आनी शेवट वत्सो जावन आसा. आमचो संपूर्ण बरवसो येत सोमियाचेर जावन आसा. आमी बरवशाची यात्रिकां जावन ताचेर पातयेवन आमी फुडें वयचें जावन आसा.
आज सुमी आमचो बरवसो थीर करता, बरवशाक फळ दिता, त्या बरवशान जियो करपा दिता. तर ह्या सुमयाच्या जेवणाका पयला आमी सुभागी. सुमया तुझे म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेर वाग. जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेर वाग. जेवंते सगीचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते बाळ मोजे काळजान तुका सेवचे. जेवंते सगीचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते बाळ मोजे काळजान तुका सेवचे. जेजू तुलो जेजू उंड्या रूपार काळजान राव. जेजू जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश माग जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेर वाग. प्रार्थुया. मोगाळ बापा बगेन जोता देवाच्या सैतेवन मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेन गोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी तशे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेन आमकां थीर करून दवर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत ह्या पवित्र थळाक तुमकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार हांगासर तेर्स 8 वरार मीस नोवेन सॅक्रमेंताचें आराधन, 10 कुमसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर्व यात्रिकांक जेवण आसतलें. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन. मिसाची ते सवां कोणाक दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान तुमी दिवची. कावन्सिलींग तशेंच तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें फोन कर तुमी हांगासर येवयेत. तशेंच आयच्या दिसा थोडो वेळ मेळोवंक तुमकां अवकाश आसा. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवन दिता. सगळें स्पॉन्सर जाय नंतर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबले कुमगारां असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळसो उगडास करा. ह्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिका तुमचे खातीर मागतलीं.
आज मोडबेद्रे आळवास होमिओपॅथीक कॉलेजीचे डाक्टर हांगासर आसात, नर्स आसा, त्या देखून मिसा उपरांत तशेंच आराधना वेळा वा सगळें जाल्या उपरांत कोणाय मेळोवंक जाय, वकात व्हरूंक जाय जाल्यार तुमी थंयसर मेळचें. मोगाचें न्हू आनी एक कळोवन हांव करूंक आशेता, हे मिटींग एनॉनिमस अल्कोहॉलीक एनॉनिमस हो पंगड आसा मस्त वर्सां जावन क्रियाल जावन आसा. जे कोणाक सोरो मादक द्रव्यान सुटका जाय तांकां हो पंगड मस्त आदार दिता, कुमोग दिता. आमच्या बिरगजेंत पयली जमत आज 9:30 वरां 10:30 वरां पर्यंत चल्ली. हांगासर आश्रयाच्या बिल्डिंगाच्या क्लासरुमांत हांगासर जायते जण भाव आसले. आज मसन भयणी आसात, सोऱ्याक वळख जाल्ली, गुलाम जाल्ली, तांच्या मारिफात कश्टांची कुटाम कश्टांचे ह्या पिडेतावन सुटका, ही एक पिडा, ह्या पिडेतावन सुटका जायचे जाल्यार एक वाट आमी कळनासतना ह्या जमतीक मिटिंगाक येवचें आनी ताच्या मारिफात आमचें थंय मस्त बदलावन बरेंपण जाता. म्हाका उडास आसा, हांव ब्रदर आसतना 2000 इसवेंत कारकोळ आसलो आनी थंयसर हो पंगड आसलो आनी हांव तांच्या हर एका मिटिंगाक ब्रदर आसतना हजर जातलो. तांचे सांगता बसून हांव कितें चलता, कितें तें सांगतात आयकतलो आनी हांवें पळयलां तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांनी जाल्लें तें बदलावन आनी बरेंपण. आमच्या बिरगजीन हांगासरी साबारांच्या कुटुंबांनी बदलावन बरेंपण जाल्लें आसा जायत्या सुवातेनी. त्या देखून मोगाचें न्हू, तुमचे पैकी कोणी आमाल पिवन एक वळख जाल्ले आसात, त्या पिडेतान सुटका जाय, बरेंपण जायचें तुमच्या जिवितांत कुटुंबांत बदलावन बरेंपण जायचें म्हणली आशा आसा जाल्यार तुमी हर एका मंगळारा 9:30 वरार हांगा येया, हे मिटिंगांत हजर जाया. ताजे उपरांत मिटींग जाल्या उपरांत मिसाक रावन आराधना जावन मागीर संतोशान जेवण करून मागीर फाटी वयशेत. त्या देखून तुमच्या कुटुंबांनी वा तुमच्या वळखीची कोणी आसा जाल्यार ह्या मिटिंगाक येवंक तांकां सांगा आनी तुमी पळयतल्यात तांच्या जिवितांत आनी ताज्या उपरांत कुटुंबान जावचें बदलावन आनी बरेंपण मोगाचें ना. त्या देखून ह्या जमतीक येवंक हांव तुमकां उलो दिता बरेंपण जोडूंक. एक कळोवणी परवां मंगळारा येवच्या मंगळारा हांगासर थोडी बदलावन दुसऱ्या मिसा वेळार 10:30 तावन 11:30 वरां पर्यंत आराधन वा आनंद 20 मनासर आराधन. ताजे उपरांत आराधन जाल्ल्यान तो नोवेन जाल्या उपरांत हांगासर आमी मिसाचें बलिदान भेटयता. मिसाचें बलिदान जाल्ल्यान जेवण सकाळांक. त्या देखून परवां मंगळारा थोडी बदलावन त्या देखून हर एकलें कोण हांगासर सदां येता तुमी मानून घेवचें वा आयकोवचें. त्या देखून 10:30 जावन 11:15 10:30 वरां पर्यंत 10:30 तावन 11:30 वरां पर्यंत आराधन. नोवेन मागीर मिसाचें बलिदान आनी ताच्या उपरांत भक्तिकांक जेवण. त्या देखून तुमी सुदारसून व्हरूंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. आज जेवणाक दान दिल्यांची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवचें. मेल्विन डिमेलो मोडबिल्ले आयचें नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां. एग्नेस कुटिलो जन्मदिसा संदर्भी पवित्र कालचो वाडो. रतन प्रमिटा मचादो पयल्या लग्नाच्या वार्षिको संदर्भी किन्निगोळी. रोनाल्ड जेसिंता डिसोजा सुरतगल. रिचर्ड नजरेत मदर तेरेसा वाडो. विनिशा डिसोजा किन्निगोळी आनी लुइजा कॉड्रस पांबूर. जर तर आसा जाल्यार उठोवन मुखार येवची. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो उपकार बावरता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आज जेवण तयार केलां करतात पवित्र काळजा वाड्याकार तांचोय हांव उपकार आडयतां. सकड आमी दिंबेर पडया. सांजूदतात देवाच्या मनाक नवेन आमी चलोवन वरया. पात्रून सांजूदतात देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून सांजूदतात देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून सांजूदतात देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाब आमचे मागणें आयकता. बगेन जोदता देव सरकार जान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसोन आमचे पासत विनंती करता. सांजूदता देवान येर सांत भक्त प्रत्येक जन मुरी आमची सर्गींची माय
आमचे मजतीन जेजो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आमी सांगता मागया. सोमिया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा खातीर आमी उगडास करता. बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी सोमेस्त मनीस देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्था वजेन तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बागेन जोतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी आत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमीन. सांजूदतात देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जोतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवाता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी गरज आनी हांव तुज्या पोनशेता पातयेनी आयलां. सकड आमी बसया मोगाचे न्हू. सभा जणांनी आयचे दिसांक आसात ते सवान दान दिल्यात. ह्या तांच्या त्या सवां खातीर मागतना आमची मागणी त्या सवां हांगासर आसा जाल्यार आमी मागया. नाजाल्यार तुमच्या काळजा मनान कितें त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात ह्या घडये सकड त्या सवां मागणी उबारा बाबार्थान बरवशान मागा. कित्याक ह्या पवित्र थळार जायतीं आजापां अद्भुत हांगारतात. सांजूदतात देवाच्या मजतीन जायतें बरेपण हांगासर वालता. तर ह्या पातयेनीन आमी उबारया आनी मागया मोगाचें न्हू. एकल्याक सर्व ताळण्यांचेर जैत वरची कृपा मेळच्या खातीर 8 जाणांक एग्जामान बरे मार्क्स घालून पास जावंकची कृपा मेळच्या खातीर 6 मोबायलांत पयस रावंची कृपा मेळच्या खातीर 20 आनी 13 बरी भलायकी फाव जावच्या खातीर 2 आस्थमा प्रॉब्लेम घेवन जावच्या खातीर एकल्याची कामाची सॅलरी होल्ड केली बेगीनच मेळच्या खातीर 12 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय फाव जावच्या खातीर 13 भुरग्यांचे देणे फाव जावच्या खातीर 6 जाणां फाटीची आनी हाताची दूख गुण जावच्या खातीर 2 डिप्रेशनांत जावन गुण जावच्या खातीर एकल्याचे युट्रस सिस्ट फायब्रॉइड्स संपून गुण जावच्या खातीर 6 एलर्जी शेळ आनी खोंकली गुण जावच्या खातीर 6 जाणांक कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर 2 परगांवाचे कामाचे विजा फाव जावच्या खातीर एकल्याक बऱ्या सांबाळाचे काम फाव जावच्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फाव जावच्या खातीर एकल्याक डिस्क प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर 5 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गुण जावच्या खातीर एकल्याचे घरा बोवारी जीव दाळ येवचे रावच्या खातीर 2 गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्याचे युरिनरी इन्फेक्शन गुण जावच्या खातीर एकल्याच्या मतीच्या खाळो कदान भायर येवचे करपा मेळच्या खातीर एकल्याक बेंबिरान पयस जावच्या खातीर एकल्याक थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर एकल्याच्या पोटाचे सगळे दूख आसली गुण जावच्या खातीर एकल्याक सोर्न गेल्लें भांगर बऱ्यान पाटी मेळच्या खातीर एकल्याचे घर जागो बऱ्या मला विकोन वेच्या खातीर 16 जाणांनी प्रत्येक तांच्या त्या सवां खातीर मागोवन सांगला मोगाचें न्हू. तशेंच एका भयणीन तिच्या भुरग्यां खातीर मागोवन सांगला. तिच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. एकल्यान सली निकोल मेंडोन्सा 30 आनी 2 वर्सांचे USA काम करता. ह्या भुरग्याक एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर फाटल्या 12 वर्सां सैरीक पळयता. सैरीक आनी समा लागोना मेळोना 30 आनी 2 वर्सांची सली एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवन सांगला. ह्या सली खातीर आमी मागया. तशेंच आयब्री मेंडोन्सा म्हणल्यार एकलो चरको भुरगो चलो तोय एक बरी विजा ताका घालपाक मेळच्या खातीर ताणें मागोवंक सांगलां. ताचे खातीर मागया. तशेंच झीटा मेंडोन्सा म्हणल्यार भयणी तिच्या भलायके खातीर तिच्या आवयचो जागो ताचो रेकॉर्ड सारके ना ते रेकॉर्ड सारके जावंक सगळें काम ते बेगीन बऱ्यान जावं तो जागो बऱ्या मला विकोन वयच्या खातीर मागोवंक सांगला. तिचे खातीर आमी मागया. एक आमच्या भावाच्या सिरील पेरेराच्या पेंगडाची ऑपरेशन बऱ्यान जावचे खातीर हें ऑपरेशन आतां चलोवनूच आसा. हें ऑपरेशन बरें जावचे खातीर भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच सकाळीं मिसाक एक स्त्री आयिल्ली तिच्या दुवेक
गळ्या बवारी गुटां उदेल्यांत फळां उदेल्यांत दूख आसा ऑपरेशन जालां सगळें नॉर्मल रिपोर्ट येवच्या खातीर सगळी भलायकी बरेपण ह्या चलयेक मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या तेसावां खातीर मागता आसतना आनी सबाज जाणांनी म्हजे लागीं तुमचे लागीं खंडीत मागोवंक सांगलां. तांच्या हर एकल्या खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू हर एकल्याक बरेपण मेळच्या खातीर. लविना पिंटो खटील तिच्या पुताक एक काम मेळचे खातीर परगांवांत विजा मेळचे खातीर काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. तिच्या खातीर आमी मागया. वाल्टर नजरेत मिलाग्रेस वाल्टर नजरेत म्हणलो एलर्जीक पिडेत हांव 3 वर्सां जावन कश्टाता ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. हिल्डा पेरेरा हिल्डा मेंडोन्सा आनी आयविटा रोड्रिगस दुबायंत तांकां कामाची विजा मेळचे खातीर काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. तांचे खातीर मागया. गॉडविल वास म्हणलो एकलो भलायके खातीर तशेंच ताच्या PUCच्या एग्जामांत बरें करचे खातीर मागोवंक सांगलां. सिस्टर मेटिल्डा तिका पांयांची दूख आसा ती गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां. तिच्या खातीर मागया. मायकल शरोन सावियो फर्नांडीस तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां. तांचे खातीर आमी मागया. ग्लेननी ट्रिजा तांच्याय बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां. भाऊ क्लिपड बहीण मेटिल्डा तांच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या सक्कड भाव भयणीच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू. आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू नमन तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू महिमा तुका सुमियान जेजू ओगलाव तुका सुमियान जेजू प्रणिपा तुका सुमियान जेजू जय जय तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 मोगळा जेजू आज परत ही भवना या पवित्र थळाक आयल्यान वडा भवार्थान बरोवशान सांजूद तादेव मारिपा तांची तेसावा तुझ्या पांयांतळ समर्पण करतात. सांजूद तादेवाची मजत ते मागतात तर सांजूद तादेवाच्या विनोनीन तुझ्या मुखार पावची सकड मागणी मानून घे. या भावभयणीच्या जिवितान तुझी कृपा तुझी सकत वाळय तुझी पदवी महिमा तांकां दाखय. तांच्या जिवितान आशिल्लें बरेपण तांकां दी. तांची पिडा शिडा गुण जावन दी. तांच्या मतीक समाधान संतोष लाभोवन दी. तांच्या कामाच्या ताळार भद्र तांकां लाभोवन दी. एक बरें काम एक बरी सैरीक तांकां भाव जावन दी आनी आशिल्लें बरेपण तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबांत वाळोवन दी आनी त्या मारी तुजी पदवी तुजी महिमा आयच्या दिसा हांगासर ह्या पवित्र थळार प्रगट जावन ही भाव भयणी समाधानी संतोषान बरेपणान फाटी वचूंक तांकां कृपा दी आदार दी. तांणी मागले सगळे तांकां मोगा पावय आनी तुजी सकत पदवी तांकां लाभय. तुका जावं मान महिमा होगळा स्तुती आराधन नमन आनी आता आनी सदा सर्वदा हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोतीर काळो कान्न म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावन दे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाच्या गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोबर सदींचे खेरीत तेणें तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुझ्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून वर. हवे वडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया. ह्या पवित्र थळार आमकां लाभच्या त्या आत्मीक बरेपणा खातीर कुडीच्या मोतीच्या समाधाना खातीर संतोषा खातीर अजापा अद्भुत आमच्या जिवितान घडल्या खातीर घरच्या खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया उपकार आठवया. एकल्याचें घरचें पेंटींग काम एलर्जी नासतना बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 7 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दितात. एकली तिचो बालंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचें क्रियाटीन नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकलें OET एग्जामान पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 3 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 8 जाणां बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकलो ताचो जागो बऱ्या मला विकोन गेल्ल्या खातीर अर्गां दितात. आनी एकल्याक जिबे कॅन्सर म्हूण सांगलें ताचे पासून मागल्या उपरांत आतां तो खाता आनी जेवता आनी बऱ्या भलायकेंत आसा देखून ताच्या कुटुंबाची अर्गां दितात. ह्या सक्कड बरेपणा खातीर ह्या पवित्र थळार वाळयल्ल्या बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. धन्या देवाचो उपकार आमी आठोवया मोगाचे न्हू. हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता
जेजू हांव वर्गां दिता जेजू काळजां. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं येता आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरां, नर्सांक आनी सेवा पाव. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां थाळणी आनी पातकांतली निवार. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा तुझ्या मनेर आनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्गींच्या बापा आयचे दीस आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुझी खुशी वयता ते सर त्या सवान तू जारी कर म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर, तांकां बरें काम फावो कर, तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. दयाळ बापा भाऊ ते जिणी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय, तांकां बरी जिणी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जिवचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें दिल्यार सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव, तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर, तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा सक्कड कॅन्सर पिडेस्तांक तुज्या पांयां तळे समर्पण करता. ह्या मारेकार पिडेक वळख जावन कश्टांत दुखांनी आसात, कंठींत आसात, ह्या भावनांक तूं पाव आदार दी, निरंतरी तुजो तांकां सांगात लाभय म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा कॅन्सर पिडेस्तांची सेवा करच्या दाक्तेरांक, नर्सांक, सक्कड कुटुंबादारांक, मोगाच्यांक तुज्या पांयां तळे समर्पण करता. मोगान आनी सेवेन तांची जतन करूंक, उदार मनान तांची सेवा करूंक तांकां कृपा आदार दी म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात, आमची मागणी आयक. नमारणी एकाकुतीचे मय नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमिलो मारता. आमी पद सेवेची बाळका या तुका कोणात आसता, आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तो आमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी आपदेशा उपरांत तुजे वजे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय. ये दाळी हे मोगळे दुलबी ओंकारी मुरये बगेवन दी देवाचे मामोसो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावोवच्या खातीर पिडेस्तां बसत मागणे पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण करया. आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार ह्या घडये विशेश तरान मागया. त्रिएक देवाक महिमा दिवन सांगाता म्हणया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा जैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडाक गुण करूंक तुवें कशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या भुजोवन धरा, कित्याक तूं आमचे अस्कत आमच्या सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकडीच्या पिडेनी गोश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकांनीचे दाल दिश घाल. तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवची वापरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गोण जावन बेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमियावर वे. सोमियाचे नावी आमचो आधार. सर्वेस भाव तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. दयाळ सोमिया भावार्थांच्या भुजोवन धरा. तुजी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता. पिडे शिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजणी आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगत राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गान दिवन दे. जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळो जो प्रकार तुमचेर फांको तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागो. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगत आसा. तो तुमचे समेर रावन तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यांत रावन तुमकां वाट व्हरूं,
तुमच्या फाटल्यान दवरव आनी तुमचे राखण करूं. जेव्हा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सांग उजवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर वाईट भस्मन उडो आणि तुमची जिनी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आणि सर्पद भेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवय सदा आसो. मोगाचे न्हू मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगात आगसिया विशेष कृपेचो वेळ सक्तेचो वेळ अनुभव करुया. ताची कृपा बरेपण आमी बघुया. आमी त्या जेजूक आमचे मध्ये स्वागत करुया. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಮೋನ್ನತರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಜೀವಂತ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ. वैमोगाच्या भावा आनी भयणी सगळो जीव जिविताचो दातार ह्या सक्रामेंतांत आसा, आमचे मुखार आसा. आमकां हरी एकल्यागे पळयता, आमकां हरी एकल्यागे वळखता, आमच्या नांवान ह्या घडये उलो मारता. मोगाचे नांव पातयेवया, ह्या सुमयाक आराधन करुया, नमान आमी करुया. जीवंत देवरे आराधने जीविಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೆ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜ್ಯನೆ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನನೆ ಆರಾಧನೆ, गणमान महिमे निमगे सदा. सर्गा संसाराचो धनी आमच्या मुखार आसा, आमचो हरी एकल्याचो धनी यजमाना सुमी हांगासर आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, घन आनी मान ताका फावो, आराधना आनी स्तुती ताका फावो. ताच्या भागार दुसरो देव आमकां ना. सकड वैभवान भरलेलो आमचो स्वामी आमच्या मुखार आसा. ह्या देवाक आमी नमान करुया, आराधन करुया. त्या देवा मुखार आमी साश्टांग आमी सरपोडया. मोगाचें कित्याक आमचो यजमान, आमचो धनी तो, आमचो देव तो. मोगाचें ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ मान महिमा ಯೇಸುವೇ.
तुका आराधना हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो दिमेरसच्या कडेत म्हज्या उपरांत एक मागणी सांगात म्हणी आपल्या हात दोन्ही मुखार उबान दरिया मोगळा जेसू मोगळा जेसू या भोव पवित्र साक्रामेंतांत या भोव पवित्र साक्रामेंतांत करोस्तू तूं हजर आसाय करोस तूं हजर आसाय आमचो हर एकल्याचो आमचो हर एकल्याचो तूं मोग करताय तूं मोग करताय आमकां हर एकल्याक आमकां हर एकल्याक तूं वळखताय तूं वळखताय आमचे हर एकल्या विशांत आमचे हर एकल्या तूं विशयांत जाणा आसाय तूं जाणा आसाय आमचे सांगाता तूं आसाय आमचे सांगाता तूं आमचे आसाय सांगाता तूं रावताय आमचे सांगाता तूं रावताय आमचे जिवीत तूं चलोवन व्हरताय आमचे जिवीत तूं चलोवन व्हरताय सुमयां जेसू सुमयां जेसू तुका जावं आराधन तुका जावं आराधन तुका जावं महिमा तुका जावं महिमा तुका जावं मान तुका जावं मान तुका जावं होगळाप तुका जावं होगळाप मोगळा जेसू मोगळा जेसू या घडये या घडये तुझे समकर तुझे समकर आमी सरपडल्या आमी सरपडल्या तुजेर आमी परपाती येता तुझे नाव आमी पाती येता तुजेर आमी बरवसता तुजेर आमी बरवसता तू आमच्या जिविताचो तू आमच्या जिविताचो धनी म्हणून धनी म्हणून आमी वळखून घेता आमी वळखून घेता आमकांच संपूर्ण तरान आमी आमकां संपूर्ण तरान तुझ्या पांयां तळा समर्पण करता तुझ्या पांयां तळा समर्पण तुजो करता मोग आमी सागता तुजो मोग आमी सागता तुजो सांगात आमी भोगता तुजो सांगात आमी भोगता आमी तुका अर्घां दिता आमी तुका अर्घां दिता आमी तुका होगळाप दिता आमी तुका होगळाप दिता आमी तुका नामान करता आमी तुका नमान करता मोगळा जेसू मोगळा जेसू या आराधना वेळार या आराधना वेळार आमचे सांगात राव आमचे सांगात तुजो सांगात आमकां दी तू सांगात आमकां आमची हर एकल्याची आमचे हर एकल्यानी दुकान तू पुसून काड आमचे दुःख पुसून काढ आमची मागणी तू ऐक आमची मागणी तू ऐक आमची खंत बेजाराई ऐकून घे आमची कंत बेजाराई ऐकून घे आमचे काळीज हळू कर आमचे काळीज हळू कर आमचे मन हळू कर आमचे मन हळू कर तुझे समाधान आमकां दी तुझे समाधान आमकां तुझो दी संतोष आमकां दी तुझो संतोष तुझ्या आमकां दी कृपेन आमकां बर तुझ्या कृपेन आमकां तुझ्या बर. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमकां अभिषेक कर आमकां अभिषेक कर आमी हर एकल्यानी आमी हर एकल्यानी तुजो मोग साकूंक तुझो मोग साकोंक वडा संतोषान वडा संतोष वडा उल्हासान वडा उल्हासान वडा दादोसपणान वडा ददसपणान हांगातावन पाटी वचोंक आमकां पाती येवंक आमकां कृपा दी आमकां कृपा दी आमकां आदार दी आमकां आदार दी आमकां सांगात दी आमकां सांगात दी Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumiyan Jesu. Arkan tuka sumiyan Jesu. Vandan tuka sumiyan Jesu. Vandan tuka sumiyan Jesu. Mahima tuka sumiyan Jesu. Mahima tuka sumiyan Jesu. Stuti tuka sumiyan Jesu. Stuti tuka sumiyan. Pranipa tuka sumiyan Jesu. Pranipa tuka sumiyan. Jai Jai tuka sumiyan Jesu. Jai tuka sumiyan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah. 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 तशा सुमयाक आमचे तकलो बागावन आराधन करिया नमन करिया ते संगत एक गीत आमी गावन त्या सुमयाची स्तुती आमी गाजोवया मोगा जनो तू मुझो आसरो तू मुझो राखुंदा वै सुमया तू
सोडवंदार तू मोजो सर्वस्व सोम्या तू मोजो आसरो तू मोजो राखुंदा तू मोजो मोगाळी तू मोजो देव सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या मी आता सगळ्या जिवितांत तुझे रुपवण्यो सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा वासा सोम्याक सांगी हांगा आसा हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा तो सोमी आमचो सोडवंदार तो आमचो शिकोवणदार तो आमची गटाई तो आमचो देव हांगा आसा मोगाच्या भावा भयणी ताचे बघा दुसरो आमकां ना बळवंत सत्यवंत तो आमचो देव आमचो सुमी आमचो रचणार पोसणार आमचो सर्वस्व त्या सुमयाक आमी आराधन करया नमान करया आमची जिवीत व्हडा पातयेन बरोवशान ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मागया ते जेजू लागीं तू मोजो सोडवंदार तू मोजो शिकोवणदार एक्सेप्ट लॉर्ड तू मोजी Yes, Lord, आमची घटा गटाई पातयेतां सुमया तू मोजो Yes, Lord, देव तू आमचो देव तुझे बघा दुसरो ना तू मोजो आमचे हरी एकल्याचो सोडवंदा तुमचो सोम्या आमकां सुटका सोडवंत मोजो तुमचो सोम्या तुझे उतार आमचे बोळ आधार तू मोजी आमचे बोळ गटाई तुजेर पातयेता हांगा आयले हांव तू तू मोजो आमचो देव म्हणल्यार मानून घेता हांव सोम्या मानून घेता हांव सगळ्या तरी आमच्या सगळ्या काळजान मनान तुझी स्तुती करता हांव सोम्या या बाबा बहिणी सांगता तुझी स्तुती करता आराधन करता तुका पात येता सोम्या तुजेर पात येता तुजेर बाबार तो विश्वास दवरता तुझो सर्वस्व संगीत जेजू हांगा आसा आयलां तुज्या पांयां तळा म्हाका पळय सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा हांगा वासा सोम्या हांगा आसा सकडां सोम्या तुज्या पांयां तळा पळय हरी एकल्यागे पळय तुजे सकत करपा वाळय हरी एकल्यागे आदार दी सांगाती सोम्या हांगा वासा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकड आमी बसया मोगाचें नांव आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें तो सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो जेजूक पळयताच ताच्या पांयांक पडलो मोगाच्यान पळय पांयांक पडचें कोणें गुलामांनी हांवें सांगलें शर्मावार येदो व्हडलो व्यक्ती अधिकारार आसलेलो एका साद्या मनशा मुखार सोमया मुखार येता आनी ताच्या पांयां तळा पडटा कित्याक पांयांक बळ पडलो
कित्याक ताका जेजूचेर बरोवस आसलो. जेजू विशान आयकल्लें समजल्लें जावंक बरो वो एकलो मात्र म्हज्या दुयेक जिवी दिवंक शकता, बरें करूंक शकता हें पातयेल्लो आनी जेजूच्या पांयांक पडटा, श्राश्टांग नामान करता. ते जेजूक ताचो मान हांव कितेंच न्ही, म्हजो अधिकार कितेंच न्ही, तुजे मुखार तुजो अधिकार, तुजी पदवी, तुजी महिमा सर्वस्व म्हणलें तो वळखून घेता, ताच्या पांयांक पडटा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तरी पूण तूं आयच्या दुसऱ्या वाचपांतली उतरां हांव पयल्या वाचपांतली उतरां परतून एक फुटी सांगूंक आशेता. कितें? आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी घोसोवया. तसो आमचे भावार्थाचे आरंभ आनी शेवट त्या अधिकाऱ्यान ताचे दोळे जेजूचेर कंसयले, जेजूच्या पांयांक पडलो आनी ताणें मागल्लें बरेंपण ताका मेळ्ळें मोगाचें न्हू. आज आमचे दोळे ह्या सोमयाचेर आमी कसोवया. आमचो आरंभ आनी शेवट तो. जर तर आमचे दोळे आमी ताचेर कंसयता, ताचेर पातयेता, ताचेर बरोवसता, आमी हांगातावन पाटी येताना जायतें बरेंपण जोन वेतेलें. आत्मीक दादोसपण, आत्मीक ग्रेस्तकाय जोन आमी बरें आमी वेतेल्या. आमच्या पिढे शिडेंतले सुडका जोन आमी पाटी वेतेल्या. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 11 वाक्य 6 म्हणटा, भावार्थाविनी कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतेल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतेल्यांक तो प्रतिफल दिता म्हूण पातये जाय. त्या देखून हांगासर आयल्यार पावना, हांगासर बसल्यार पावना, हांगासर दिबी घाल्या पावना. काळजान तावन सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या समर्पणान, सक्तेन तुवें ताका वळखून घेवंक जाय. देव आसा, तो जिवंत देव म्हणलें तुवें वळखून घेवंक जाय. ताचेर तुजी पातयेनी भावार्थ तुवें दवरूंक जाय. ताका तुवें सोदूंक जाय तुज्या संपूर्ण काळजा मनान, आनी तवळ मात्र तुज्या जिवितान बरेंपण करतलें, बरेंपण जातलें मोगाचें न्हू. ना जाल्यार आमी हांगासर येवन बसून दिमी घालून मागोवन गेल्यार कांय फायदो ना. तें गरजेचें हांव ना म्हणना, पूण संपूर्ण पातयेनी. त्या देखून हेब्रेवांक बरयलें पत्र कितें म्हणटा, भावार्थाविनी कोणाचें न्ही देवाक मेसोंक जायना. भावार्थ त्या देखून अखंड पातयेनी भावार्थ आमकां आसूंक जाय मोगाचें न्हू. त्या भावार्थान आमी वळखून घेवंक जाय. त्या देखून किर्तन 40:6 वाक्य 10 म्हणटा, शांत रावा, हांव देव म्हणून वळखून घेया. शांत रावा, हांव देव म्हणून वळखून घेया. सगळ्यां एक घडी दोळे धांपया. आमचे हात अर्द्याचेर आमी दवरया. किर्तनकारान म्हणल्या बरी, शांत रावा, हांव देव म्हणून वळखून घेया. शांत रावा, हांव देव म्हणून वळखून घेया. तेरगो मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांगया हांव तुजेर पातयेता. म्हजो भावार्थ तुजेर. तूं देव, तूं जिवो देव, खरो देव म्हणलें हांव वळखून घेता म्हूण ताका सांगा. भावार्थ आमी घट करया. आमचे भावार्थाचे दोळे ताचेर आमी खंचोवया. आमच्या भावार्थाचे आरंभ आनी शेवट तोच म्हणलें आमी वळखून घेवया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचो दैवीक वैज तोच म्हणलें आमी वळखून घेवया. तो एकलो मात्र बरें करूंक शकता म्हणलें आमी वळखून घेवया. आमी पातयेन दवरया. तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन करता. उंड्या रुपार कोरोसो आदाराच्या दैवीक वैजा आमी तुका आराधन करता. कोडकरांक गुण केल्ल्या सुमयान जेजू आमी तुका आराधन करता. केप्यांनी आई कशें केल्ल्या सुमयान जेजू आमी तुका आराधन करता. मोन्यांनी उलयशें केल्ल्या सुमयान जेजू आमी तुका आराधन करता. थोंट्यांनी सलाशें केल्ल्या सुमयान जेजू आमी तुका आराधन करता. मेल्ल्यांक जिवन केल्ल्या सुमयान जेजू आमी तुका आराधन करता. जायराच्या दुवेक जीव दिल्ल्या सुमयान जेजू आमी तुका आराधन करता. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक पिडेंतले गुण केल्ल्या सुमयान जेजू आमी तुका आराधन करता. आमचे सांगाता हरी एका घडये हरी एका दिसा रावच्या सुमयान जेजू आमी तुका आराधन करता. आमचे जिविताच्या वादळा वेळार
आमचे वादळ शांत करच्या सुमया जेजू आम्ही तुका आराधन करता हरी एका घडये हरी एका दिसा आमचे जिवीत सोलून वरच्या सुमया जेजू आम्ही तुका आराधन करता विविध मनुष्य मारी पाद आमकां भेटच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता विशेष तरान या सक्रमेंट मारी पाद तुजो सांगात आमकां दिवच्या सुमया जेजू आम्ही तुका आराधन करता विविध शिकवण्या मारी पाद तुजो मोग तुझी जाणवाय आमच्या सांगाता वांच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता आमचे बोळ आनी सकत जावन आसा सुमया जेजू आम्ही तुका आराधन करता मोगाचे न्हू सुमयाक आमी आराधन करया या सुमया ते त्रिएक देवाचे रूपणे आमी देखया सर्वेस्परा बापा पुता पवित्र आत्म्या म्हणून आमी उलो मारया या त्रिएक देवाक आमी आराधन मान करया सक्कड आमी उबे रावया थाळयो पेटोवन संतोषान एक उडास दोरा आमी थाळयो पेट्टाना संतोषान आमी गायताना आत वयर उबान आमी गायताना जैतीं आशिर्वादां बरेपण वालता मोगाचें न्हू हे पोरण्या सोल्यांत नव्या सोल्ल्यान आमी आयकता किर्तनांनी प्रत्येक जावन आयकता देवाची स्तुती आमी संपूर्ण मनान संपूर्ण खालसा मनान करताना जैतें बरेपण ह्या कुडींत वालता ह्या जिवितान वालता जैतें बरेपण आमी अनुभव करता तर ह्या देवाक त्रिएक देवाक आराधन करून हें गीत आमी गावया सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवा रचणारा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवा सदा वंदन तुका सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका क्रिस्ता सुमया जेजू सोडवंदरा सदा वंदन तुका सुमया कमी वंदन करया क्रिस्ता सुमया जेजू Krista somia Jesus Krista somia Jesus sorvondara Krista somia Jesus Krista somia Jesus Krista somia Jesus sorvondara 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 सर्वोंदरा सदा वंदन तुका सर्वोंदरा 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 सदा वंदन तुका पवित्र पराक्लिता पुजोंदराक आमी वंदन करया सदा सर्वदा ताका वंदन करया पवित्र सकत मजत आमी बघया Povit Paraklita Povit Paraklita Povit Paraklita Buzvondara Povit Paraklita Povit Paraklita Povit Paraklita Buzvondara Buzvondara, 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 sada vandan tuka. Buzvondara, 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 sada vandan tuka. देवा मोगा सागोरा या त्रिएक देवाक आमी सदा वंदन महिमा दिव्या त्रिएक देवाक स्तुती आमी करया देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोरा त्रिएक देवा देवा मोगा सागोरा
त्रिये देवा त्रिये देवा त्रिये देवा त्रिये देवा सदा वंदन तुका त्रिये देवा त्रिये देवा त्रिये देवा सदा वंदन तुका देवा शांति सागोरा देवा शांति सागोरा शांति सागोरा त्रिये देवा देवा शांति सागोरा देवा शांति सागोरा शांति सागोरा त्रिये देवा त्रिये देवा त्रिये देवा त्रिये देवा सदा वंदन तुका त्रिये देवा त्रिये देवा त्रिये देवा सदा वंदन तुका हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मोगाल भवन आणि बहिणीनो पोरो क्रिसमसा वेळा 2024 क्रिसमसा दिसा म्हाका एक सोयरो आयिल्लो मेळो सोयरो म्हज्या मोगाचो आतां हो मेळोंक आयिल्लो कारण कितें म्हळ्यार तो आनी तसो पूत लॉयर ते म्हाका मेळोंक आयिल्लो कारण कितें म्हळ्यार 2023 क्रिसमसा दिसा तो फादर मुल्ला संत ICUंत आसलो मोर्नाच्या तणेर आसलो 99% डॉक्टरांनी होप्स सोडले बरोवस सोडलो वाचतना म्हणून आनी तसो तो आसलो एका लेखान कोमाचेर म्हणल्या बरी आसलो उलोवणें नातल्लें वळोवक नातल्ली मेल्ल्या भशेन आसलो आनी त्या दिसा हांव थंयसर गेल्लो ताका मेळो हांवें ताका तेल मागलें एनॉयंट केल्लें ताजे खातीर हांवें मागलें विशेश तरान ताज्या कुटुंबाक धैर्य दिल्लें सांगात दिल्लो आनी ताज्या उपरांत तो बरो जावन वार्डाक आयलो आनी ताज्या उपरांत घरा गेलो आमी शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीन ती जायते ह्या भावा खातीर मागल्लें आसा आनी ताजो पूत त्या ICUच्या बागलार भायर बसून आसतलो हातान खोन घेवन हरी एका दिसा मागतलो आनी आपणाच्या बापाय खातीर अवकाश मेळटाना पळयतलो आनी मागतलो मोगाचें आस्पत्रेंत आसतना मस्त फावटी ह्या भावाक हांव भेट दिवंक ताका पळोवंक गेल्लो आनी त्या देखून ताच्या मतींत उपकारी मनान गेले त्या वर्सा हांव ताका पळोवंक गेल्लो आस्पत्रेक त्या देखून ह्या वर्सा हांवें पाद्रापा मेळोंक वचा जाय म्हणल्यार आशेन आपणाच्या पुता सांगाता हांगासर आयिल्लो हांवें नाका म्हळ्यार तो आयिल्लो मेळोंक मागीर हांव तांच्या कोडयाल म्हणसर गेल्लो हांगासर मेळोंक आयिल्लो मोगाचें हांव कितें सांगचें तो म्हणटा म्हाका उलयतना सोमियान म्हाका सांगू ना पादा सोमियान म्हाका बरो केलो सोमियान म्हाका भलायकी फाटीं दिली हांव मेल्ल्या त्या स्थितींत हांव उठून परत घरा आयलो आज हांव चलतां म्हजें काम हांव करूंक शकता देवान म्हाका भलायकी दिली आनी हो पूत लॉयर खाजो जावन आनी तरणाटो म्हणलो पूण तोय म्हणटा फादर हांवें पातयेनीन भावार्थान मागल्लें आमच्या सोमियान आमकां बरें केलां आमकां बरें दिलां मागण्याक बळ आसा म्हणली ताजें उतरां जावन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाचें आयच्या वांजेलांत लुकास वांजेल अध्याय 8 वाक्य 50 तुमी आयकल्लें कितें म्हणटा जेजू जायराक म्हणटा कित्याक ते घरांत हांव जण आयले येवन जेजू कितें म्हळें तो तुजें दूं मेलां आनी मेस्त्रीक उपाद करचें नाका ताका उपाद करचें नाका तें मेलां पूण जेजून जायराक कितें म्हळें भिये नाका तुवें सत मानल्यार पुरो तुजी धूव बरी जातली भिये नाका तुवें सत मानल्यार पुरो तुजी धूव बरी जातली आनी जायर त्या उतरांचेर बरोवसलो त्या उतरांचेर पातयेलो मोगाचें आनी ताका धूव पाटी मेळ्ळी त्या रक्तस्रावीच्या स्त्रियेन म्हळें
फकत हांव ताचें आंग वस्तू आपलीन जाल्यार हांव बरी जातली आनी बरी जाली मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. सोमिया तावन बरेंपण वालचें. आमी पाती येतना आमी बरोव आसतना सोमी आमकां बरें घाता. त्या देखून इजाया प्रवादी अध्याय 38 वाक्य 16 आनी 17 कितें म्हणटा? सर्वेस्पर आपल्या मनशांची जतनाय घेता, ती जी येतली आनी तांचे थंय आसा तो सगळें ताच्या आत्म्या वरवीं जी येतली. सर्वेस्पर आपल्या मनशांची जतनाय घेता, ती जी येतली. सर्वेस्परान जतनाय घेवची, आमी न्ही, डाक्टरांनी न्ही, आनी कोणें न्ही. तांच्या मारिपात सोमयान तांचे मारिपात आमची जतन करची. पूण अल्टिमेटली आमची जतन घेवची सोमयान, आमची जतनान करची सोमयान आनी ती जी येतली म्हणटा. आनी वाक्या हादीन येळू कितें म्हणटा? पळय म्हजी कोडसाण सुखांत बदलता, कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या पोंडांतलो राखलाय. म्हजी पातकां तुजे फाटल्यान उडयलाय. आमचे पातकां म्हणून शिक्षा दिना, आमचे पातकां म्हणून आमकां खंय दिना. त्या देखून वाक्य 17 म्हणटा म्हजी कोडसाण सुखांत बदलता, कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या पोंडांतलो राखलाय. म्हजी पातकां तुज्या फाटल्यान उडयलाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो सकत आसची एकल्याक मात्र मोगाचेनो, एकल्याक मात्र मोगाचेनो. त्या देखून हांव पाती येता, तुमी मस्त जाणा तें कीर्तन 91 आनी 1 प्रत्येक जण ब्रदर प्रकाश मस्त बडी त्या विशयान उलयता आनी तुमी खंडीत हें कीर्तन मस्त बडी घरांनी वचतात, आयकतात. हें कीर्तन आमी म्हणटाना आमचे पातयेनी बरोवसो देवा ते आमी सडयता, अखंड करताय. देव म्हजो राखणदार, देव म्हजो राखणदार, म्हजो सांबाळणार म्हणलें आमी मानून घेता मोगाचें. तर एक घडी सक्कड आमी दोळे धांपया, परत आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. हांवें सांगलें ते घडीत तो भाऊ बरो जावन मरणाच्या तडीर तावन फाटीं गेलो. जायराचे धूव भावार्थाक लागून बरी जाली. रक्तस्रावाची स्त्री बरी जाली मोगाचें न्हू. जतनाय करची सोर्बेस्परान, आमची कोडसाण सुखांत बदलची, आमची पिडा भलायकेन बदलची, आमचे नासमाधान समाधानान बदलचें, आमचे खोटेपण बरेपणान बदलचें, आमचे वायटपण बरेपणान बदलची, आमचो शिराप आशिर्वादाने बदलचें. सोमयान तो सोमी आमचे मुखार आसा, त्या सोमया मुखार आमी बसून आसा. सोमयाक सांगया तुजेर पाती येता, तुजेर पाती येता. म्हज्या जिवितान कसलीय मोडां, कितल्याय कश्टांची, कितल्याय पिडेशिडेची, कितल्याय नासमाधानाची, कितल्याय शिरापाची, वायटाची मोडां म्हजेर उदेवून दीत. पूण पातयेनी तुजेर दवरता, पातयेनी तुजेर दवरता, तुजेर हांव पाती येता. सोमयाक आमी सांगया मस्त जाणांच्या काळजांनी खंडीत दूख बेजाराय आसा. घरां भुरगीं सांगलें आयकनात, तांचेंत करतात, शिकनात. आर्थीक अडचणी आसूंक बरो मस्त जाणांक नासमाधान कुटुंबांत आसूंक बरो, एकसुरपण सबारांक आसूंक बरो, बेंबिरांत सबारांक आसूंक बरो. कालो जुवां बोल दुसरें पोणशेत बचपे मिसा गेल्लो, आराधनाक गेल्लो. मस्त जाणां थंयसर येवची, एकसुरी घरा कोणूय ना, एक एकली मस्त जाणां मागा फादर, मागा फादर, मागा. आमचे एकसुरपणांत सांगात दिवचो सोमयान. सोमी आमचे सांगात आसा. संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसा म्हणलो तो सोमी आमचे सांगात आसा मोगाचें न्हू. ताचेर पातये येवया, ताचेर विश्वास दवरया आनी ताचेर पातये येवन हें गीत आमी गावया. तुजेर हांव पातया. तुमी सक्कडा दोळे धांपणून तो बसा, तुमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आसूनी. आमचो भाव हें गीत आमचे कधी गायता आसतना आमच्या काळजान तावन आमचे पातयेनी सोमयाचे दोन आमी मागया. तुमचे दूख पिडा कश्ट कितें आसा ताचे कडेन सांगा. ह्या घडये विशेष कृपा आशिर्वाद वालता ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हांव मोगाचें न्हू. त्या देखून आज जपां खंय जावचें न्ही, साक्रामेंत आमकां जावची, कोणेय करची न्ही, सोमयान करची, सोमयान आपडचें मोगाचें न्हू. त्या साक्रामेंता मुखार बसून आसा हांव. त्या देखून ह्या घडये आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आसूं दी. आमकां बरेंपण लाभचें सोमयात हांव पातये येवया. सोमयाक सांगया तुजेर पातये येता. कश्टांचे मोड आयिल्ल्या वेळार, दुखाचे मोड आयिल्ल्या वेळार, बेजाराचे मोड आयिल्ल्या वेळार हर एका घडये तुजेर पातये येता म्हणून सोमयाक सांगया. आमचे जिविताका समर्पण करया. आमचे हातेर तो आमी हर एकली ताच्या हातांत खाली हातेरां मात्र आमी ताचे मिसांव करची.
आमी ताची मिसांव करची, आमी ताची हातेरां, आमी कितेंच न्ही मोगाचें न्हू, ताचेर पातयेवया. तुझे राव पातिता जेजू मोगाळा, सुमी हांव पातयेता, तुझे राव पातिता हरी एक घडी तुजेर पातयेता. जेजू मोगाळा, कष्टांची मोड आयिल्ल्या वेळारी आयल्या वेळा सुमिया तुजेर पातयेता. तुझे राव पातयेता जेजू मोगाळा, तू म्हजो इश्ट सुमिया, तूं म्हजो इश्ट. हरी एक घडये म्हाका पावसो तुजो इश्ट मोगाचो हरी गरजे म्हाका पावसो. देखून तुजेर हांव पातयेता. तुझे राव हरी एक घडी म्हाका पावसो तुजो जेजू तुजेर पातयेता, तुजेर विश्वास दवरता. तुझे राव पातयेता जेजू मोगाळा, कष्टाची मोडां म्हजे आयल्या वेळा, तुझे राव पातयेता जेजू मोगाळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आणि एक गजाल आमी पळयली, जेजू जायराच्या गांवां पावतना थंय रडणें, रुदान, विळाप जेजू आसलो तें पळोवन. आनी जेजून तांकां म्हळें, कित्याक हें रडणें, कित्याक हें विळाप, कित्याक हें. चली मोरोंक ना, चली न्हिदल्या. आनी सगळे आसोंक लागले मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत कश्ट येताना, दूख येताना, एकसुरपण बेजाराय बघताना, सोलून येताना, सोडून करताना आमी रडटा, आमी कंगाल जाता, देदेस्पर जाता. कित्याक आमचो भावार्थ दंडलता, आमचो बरवसो दंडलता, आमचे पातयेनी उणें जाता. पूण जेजून कितें म्हळें, तुमी कित्याक रडतात, कित्याक हो विळाप, तें न्हिदलां, ते मोरोंक ना. सगळीं आसलीं जाल्यार जेजून गण्य करूना. तो कोण, तो कितें करता तें ताका कळीत आसलें मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत उडास धरा, आमी रडोंक बरो, रुदान करूंक बरो, पण सोमी कितें करता, ताका कितें करूंक साध्य आसा हें सोमी जाणा आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजू आमी मार्काच्या वांजेलान पळयता, अध्याय 6 वाक्य 1. जेजू नजरेताक गेलो, सिनोगाक गेलो आनी थंयसर शिकोवंक लागलो. ताची जाणवाय आनी आयकून लोकाले म्हणालो, वो आमच्या मदलो, वो आमचो, वो कितें करीत, हाचे वरी कितें जायत. जेजूचेर दुबाव केलो, जेजूचेर नापातयेनी तांणी उसारली. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, त्या देखून जेजून तांचे मदें थोडी आजापां केली शिवाय व्हडलीं आजापां बरेंपण थंय करूंक ताचे वरी जावना. कित्याक तांकां पातयेनी नातलो, भावार्थ नातलो. दर्यांत पैन करून येतना वारें वादळ आयलें, दोनी उदक पडलें, बुडोवंक लागलें. जेजू न्हिदलो आनी उठयलें, आमी बुडता सोमिया. आनी जेजून सगळें शांत केलें. मागीर जेजू कितें म्हणालो, उण्या भावार्थाच्यान, उण्या भावार्थाच्यान. मोगाचें न्हू, आमचोय भावार्थ थोडे पटी दंडलता, आमचोय भावार्थ दंडलता, आमचोय बरवसो थोडे पटी अस्कद जाता, आमी सांगता, आमी पडटा मोगाचें न्हू. तर ह्या घडये सोमयातय उणो भावार्थ दाखयल्ल्या खातीर आमी दूख पावया, आमच्या पातकाची दूख धरया, सक्कड आमी दिमी घालया, सक्कड आमी दिमी घालया. सोमयान म्हाका दोळे धांपिया, परत आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आसून दी. सोमी म्हाका म्हजें नांव कान म्हणटा की उण्या भावार्थाच्या मनशा बरी हांव जियेला, म्हजें जिवीत तशें. एक घडी आमकां विचारया, जर आमचो भावार्थ उणो अस्कत जाल्यार ह्या घडये सोमया कडेन आमी भोगसताने मागया. सोमयाचेर अखंड थीर भावार्थ बरोवसो दवरनातल्या खातीर आमी भोगसताने मागया. ताच्या कडेन सोमया कडेन आमी भोगसताने मागया. म्हाका चूक जाली म्हण सांगया, सॉरी म्हण सांगया सोमयाक, भोगसताने आमी मागया. जेजू आपयता ह्या घडये म्हाका आनी तुका, ताचेर भावार्थ बरोवसो दवरूंक आपयता.
आमचे फातकां तो बक्षिता नितळ करता. तर हे पवित्र उदक आमच्या आंगार पडटा आसतना आमची सकट फातकां धुवन वचून दी. हे पवित्र उदक आमचो भावार्थ घट करून दी, थीर करून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया आनी गीत आमी गावया. जेजू आपयता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो येता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 आज आमी सांगलें कॅन्सर पिडेस्तां खातीर विशेश तरान मागता म्हणून. जर तर हांगासर कोणी कॅन्सर पिडेस्तां आसा जाल्यार तुमचे खातीर विशेष तरान मागा जाय तुमकां भोगता जाल्यार आनी तुमकां मौन आसा जाल्यार हांव कोणाय वता मौन आसा जाल्यार हांगासर मुखार येवचें. एक दिंबयेर ना उबें रावल्यार येवना, तुमकां दिंबी घालूंक जायना. कोणाय की मौन आसा तुमी मुखार येवचें. आमी तुमचे खातीर विशेश तरान मागता. कोणाय की कॅन्सर पिडेन कश्टातात वोकात आसा तुमचे खातीर आमी विशेष तरान मागा जाय म्हणलें तुमकां आशा आसा जाल्यार ह्या घडी आमी विशेष तरान तुमचे खातीर मागता. मुखार येवन रावा, दिंबी घाली जाय. कोणाय की मागा जाय मौन आसा जाल्यार तुमचे खातीर. उरलीं सकड आमी दोळे धांपया मोगाचें नांव थंयसर आसल्या खातीर. आमचे दोनी हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया, सकड्यान दोळे धांपया. ह्या भावा भयणी खातीर कॅन्सर पिडेन कश्टतल्या खातीर आमी मागता आसतना आमकांय कितें पिडा आसा आमचे खातीर आमी मागया. सुमयाची गूण करची सकत पवित्र आत्म्याची कृपा ही आमच्या हर एकल्याच्या कुडीन वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें नांव. सकड्यान दोळे धांपया, तुमचे दोनी हात तकलेचेर आसूं दी. आनी प्रत्येक जाण हांगासर थोडीं आमची भाव भयणी मुखार आयल्या तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागतना आमच्या कुटुंबांत आसच्या आमच्या वळखीच्या कोणे कॅन्सर पिडेस्तांनी तुमचे खातीर मागोवंक सांगला. आज आंतरराष्ट्रीय कॅन्सर पिडेस्तांचो जीवस तांचे खातीर मागचो दिवस, त्या पिडे विशयान जागृती उठोवचो दिवस जावन आसा. त्या देखून आमी मागया मोगाचें न्हू, कित्याक तांचे कश्ट दूख तांकां मात कळीत आसा. आमचे मागणें आमी तांकां दिवचें एक दिर्वें जावन आसा आयच्या दिसा. त्या देखून ह्या भाव भयणी खातीर आमी विशेश तरान ह्या घडये मागया. सुमी तांकां आपडून दी, सुमी तांकां गूण करून दी. सुमयाची गूण करची सकत जे पिडेस्तां थंय वाळल्ले सबारांची पिडा हाच्या उद्गाराच्या उतरांनी आमी आयकलें. आमचे रोग आमचे पिडा शिडा थाणे वावयली ताच्या कुडींत आनी ताची कूड आमचे खातीर त्या खातीर ताणें बेसांग गेल्ली मोगाचें न्हू, आमचे खातीर ताणें बेसांग गेल्ली. तर त्या सुमयाची गूण करची सकत तो वाळोवन दी, आमचे पिडा शिडा तो घेवन दी. प्रत्येक जणी आमच्या भाव भयणीची कॅन्सर पिडा तो घेवन दी, तांकां सुडका दिवन दी, भलायकी दिवन दी, बरेपण तांकां दिवन दी. ह्या भाव भयणीक हांचे खातीर मात न्ही मोगाचें न्हू. आमच्या घरांनी आसात मस्त जाणां ह्या जैसेन ह्या दिसांनी ह्या पिडेन कसतात आतां वळू वळतात. ह्या सकड पिडेस्त भाव भयणीचो उडास काडया, तांचे खातीर आमी मागया. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याची सकत करपा तांच्या कुडीन आमच्या कुडीन हर एकल्याच्या कुडीन ह्या घडये वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचें. भावार्थान पातयेनीन मागा, विश्वास दवरून मागा.
मागले मेळटा म्हणल्या पातेरीन मागा मोगाचे न्हू हांव रेतीरे गेल्लो गेले त्या हप्त्यारान फादऱ्या परतून आनी परतून म्हणटालो मागता आसतना मेळ्ळा म्हण पातयेवन मागा मेळ्ळें म्हण पातयेवन मागा म्हणटालो तेदगून आमकां मेळ्ळें म्हणल्या पातयेनीन भावार्थान ह्या घडये आमी मागया पवित्र आत्म्याची सकत करपा ह्या घडये विशेष तरान ह्या भाव भयणीच्या जिवितान वालचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू सगळ्या भावार्थान पातयेनीन आमी मागया दोळे दांबळून आमी रावया कोणायक आमी पळोवचें नाका ह्या घडये आमी मागया आमचे खातीर ह्या भाव भयणी खातीर आमच्या कुटुंबांनी आसा त्या कॅन्सर पिडेस्त खातीर विशेष तरान सुमयेची मजत करपा वालचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू पवित्रात्म्या देवोन ये पवित्रात्म्या ये देवोन ये या आल्तारीर सुमया मुखार सरपडलेले या बाबा बहिणीच्या कुडींत देवोन ये विशेष तरान या कुडींत भलायकी बरेपण वाडोवन दी ही पिडा तांचे जावन नापयस जावन दी तांकां सुडका सोडवून ह्या पिडे जावन दी ये पवित्रात्म्या ये तू सुमयान बसयलेलो मजतदार तू सुमयान जेजू तुजे मुखार ही पावडां दिबेर पडल्यात तुजे मुखार आसात ह्या भाव भयणीच्या जिवितान तुजी सकत करपा वाळय सुमया वाळय तू हरी एकल्या थंय बिरमत पावलय हरी एकल्याचें दूख तुवें पळयलय त्या देखून तुवें म्हणलें कश्ट तेलें न्हू वजन वयतलें न्हू म्हजे सशी हांव तुमकां विशय दिता म्हणाय सुमया तुज्या ह्या उतरांचेर फाती येता त्या देखून ही पावडां हांगासर आयल्यांत तुज्या मुखार ही आल्तारी मुखार आयल्यान हांगासर मुखार ही गजेन दिबेर पडल्यान सुमया हरी एकल्याचे तुझे नदर घाल सुमया तुझ्या हरी एकल्याचे नदर घाल तुझ्या पवित्रात्म्या गाडी आगडी तुझ्या पवित्रात्म्याची गुण कशी सकत या कुडीने वाळोवन दी बरी भलायकी बरेपण तांकां दी सुमया तुज्या नांवान मागता सुमया तुवें म्हळाय म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशा जाल्यार तुमकां मेळटलें तुज्या नांवान हांव फरमायता तुज्या नांवान मागता तुज्या नांवान हांव फरमायता ही पिडा शिडा ह्या भाव भयणीच्या कुडींत पयस करून दी कितें दुसरी खंयची पिडा ह्या भाव भयणीच्या कुडींत आसा दूख आसा बेजार येता हे सगळें ह्या कुडींनी पयस करून दी बरी भलायकी बरेपण ह्या कडेन वालचे खातीर हांव तुज्या नांवान फरमायता सुमया तुज्या नांवान फरमायता जीसस bless them touch them Lord Jesus heal them Lord Jesus anoint them hallelujah 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 पहिले या भाव भयणीक आमी तेला येता ताजे उपरांत सगळ्यांक आमी तेला येता मोगाचे न्हू सिसांनी लोकांचेर हात दोन मागले तेलान मागले बरे बांदांच्या कुडीन वाडले हीच मागणी आतां आमी घेता सुमयेची गुण करचे सकत ही आमच्या कुडीन वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागून ही मागणी भावार्थान पातयेन आमी घेवया परत गीत आमी गावया Dev sarpat kang nartana
the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही दिमी घालया सुमेचे बेस्तांव आमी जोडून घेता प्रत्येक घडी आमचे सगळे कुटुंब सुमेच्या पांयतड आमी हाडया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक आसतना गांवांत तशें पर गांवांत आसली बावंडा हर एकल्या सुमेच्या पांयतड हाडया ह्या आराधनांत हांगासर आनी ह्या माध्यमा मारिपात भागीदार जावच्या हर एक आमच्या भावंडांक गांवांत तशें पर गांवांत जायतीं जाणां ह्या आराधनांत वांटेली जातात हर एकल्या खातीर आमी मागया सुमयेची सकत करपा तांच्या जिवितान वाळून दिवन मागया कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर ह्या पवित्र थळाक येवच्या सकट भक्तिकां खातीर विविध रुपांनी दान दिवच्या प्रत्येक जावन हें पुंतळ अभिवृद्धी जालां जाल्यार दानी वरवीं विविध दानी मारिपाक गांवांत तशें पर गांवांत आसात हर एकल्या खातीर मागया तांकां 100 वांट्यांनी देव प्रतिफळ दिवन दी तांकां बेसांवांनी भरून दी तांचें जिवीत नंदन करून दी तांकां कुटुंबाक आशिर्वादीत करून तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हय आनी कोणें आमचे लागीं मागून सांगलां तांचे खातीर आमी मागया मालगड्यां खातीर प्रायवंतां खातीर पिडेस्तां खातीर परत कॅन्सर पिडेन कश्टांच्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया सुमयाचे आशिर्वाद तांच्या घरांनी सुवात्यांनी जिवितान वालचे खातीर आमी मागया आनी ते बेसांव जोडूंक तयार जावन गावया गीत ह्या देवाड्या साक्रामेंतांत ये देवाड्या साक्रामेंतांत सासनामन करूया पूर्विया रूपा बदला नव्यो रीती आदर्या सोलवोन वेचारस कत्रिश्म्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसामी नावार्था आमेन प्रार्थुया येसुमिया जेजू क्रिस्ता ह्या विजय साक्रामेंता घाल तुज्या कश्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडून जबल सदांच आमचे आमी बगीत सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो घाल जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना सकड आमचे दोनी हात आतां बेसांव दिताना साक्रामेंता थंय उबांदचे आनी ते आशिर्वाद आमचेर आमी कोणाचेर मागता कोणाचेर घेवंक आसा हर एकल्याचे दोनी हात साक्रामेंता थंय उबांदया आमी तकली मागीर बगावया ताका पयले दोनी हात साक्रामेंता उबांदून हे आशिर्वाद आमचेर आमच्या मोगाचेर हर एकल्याचेर आमी घेवया निमाने गीत संतोषान ददोस्पनान आमी गावया अर्घां दिवया आमी सम्यक रसिया महिमेताचे आमी गितां गावया अर्घां दिवया आमी सम्यक रसिया महिमेताचे आमी गितां गावया
तासो विश्वासी मोक्षस्थाक तकता आमकां पयलो स्वामी आमकां सांबाळटा तासो विश्वासी मोक्षस्थाक तकता आमकां पयलो स्वामी आमकां सांबाळटा देखून ताका सासच ना उपकार तासो बावडया देखून ताका सासच ना उपकार तासो बावडया अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेताचे आमी गितां गावया मोगाळ पोतासवे अवकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी